expense for a railway, but I work for the contractors in the railway also, RVNL also. हे प्रोजेक्ट जे आसा ते तुम्ही लोकांक दिसता इजी आसतले म्हणून, पूण हे इजी न्ही. हांव कित्याक सांगता, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर पीपल टू नो, लोकांक कळपाक की सपोज जर हे हांगाचे लिडर बसल्या, इवन श्रद्धा, शी हॅज बीन व्हेरी हेल्पफूल टू अस. आनी तुम्ही लोकांनी कॉपरेट केले हांगा. दाजी सर आमचो उतरा पावलाक येता इन्स्पेक्शनाक. मोविन सराच्या ऑफिसान मोविन सरान कब्रस्तान येता व्हडले इश्यू सॉल्व केल्लो आसा. म्हणजे थोडे पळय इश्यूज आसा ते सॉल्व जायनासले, आनी कितें इश्यूज सॉल्व जायना जाल्यार हे प्रोजेक्ट कंप्लीट जायनासले. हे लोकांक कळपाक जाय. डबल ट्रॅकिंग जातालें, खूप अफवा जाल्यो की घरा वतलीं, लोक रस्त्यार येतले आनी कितें जातलें. म्हणून रेल्वे ऑथॉरिटीन हांव सगळे सतीश आसूं नाल्यार सदाशिवन आसूं नाल्यार बाकीचे सगळे अमूल आसूं आनी सगळ्यांनी हे करून आज आमी खूब खुशी की आमची खंयचीच घरा वचना. जी एकदम एक किंवा दोन मातशी आयिल्ली तीच गेली, बाकीची सगळी घरां तांणी साल्वार केली. ह्या खातीर म्हाका दिसता रेल्वे खूब मोठ्यान ताळयो मारपा जाय, कित्याक तांणी ताका तितले ऍडजस्टमेंट करून आमच्या लोकांची, आमच्या लोकल्सांच्या लोकांची घरां साल्वार केल्या. न्यू वाड्यार आता डिवायड जाला, पूण एकूच भाग आशिल्लो आनी दोनूय भागांतले म्हणजे वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हांगा हे करताले आनी प्रत्येक टायमाक हांगा ब्लॉक जातालो. पूण वास्कोच्या लोकांक आनी दाबोळेच्या लोकांक ही एक व्हडली न्यूज म्हणटा तशी. आनी थोड्याच तेंपान म्हणजे म्हाका दिसता वर्सभरान तो ब्रिज रेडी जातलो. मागीर हांगा ट्रॅफिकूय ब्लॉक जावचें ना आनी लोक सुरळीतपणे आपल्या आपल्या घरांत व्यवस्थित वचूंक शकतले. आदीच सांगता 21 तारखेर बाब नितीन गडकरी येतलो आनी आमचे फ्लायओव्हर जे काम ऑलरेडी सुरू जाला तेजे फंक्शन जॉगर्स पार्काचे ऑपोजिट आसतले. बाब दाजीपी हांव सांगता, तेणी म्हाका रेस्पॉन्सिबिलिटी दिला. लूप ते कनेक्ट करता फ्रॉम मर्मुगांव टू दॅट न्यू लूप, सेकंड लूप कनेक्ट करता हायवेचे. तेय दोन्ही प्रोजेक्ट थिंगाच तो डेडिकेट करतलो वर्च्युअली, म्हणजे रिमोट कंट्रोल हे घेवन. ओके, सो हे दाखोवन दिता गोंयांत कितली प्रगती जायत आसा, फुडली मांडावळी कशी आसा ती. आनी तेन्ना म्हाका दिसता हे सगळें एक बरेपण आमकां गोंयकारांक पळोवपाक मेळटा. जितले बरें जाता तितलेच वायटूय थोडे पसरपाक ट्राय करता. कोणे बडी पडपाक जायना आनी तुमी केन्ना पडोवना. एक लास्ट मागणी म्हाजी जी रेल्वे कमीट केला, एक हिंगा बाब संजय आसा थिंगा गजश्री कडेन ते एक शेड बांदून दिवपाक, लायक अ हॉल एज पार्ट ऑफ युअर commitment to society. I want it to happen through you. I can do it to other people. So railways also do this wonderful work which you have committed. I am very grateful. I am saying thank you in advance. So once that happens, तेंकाय बऱ्या पडटले, तुमकांय सगळें बऱ्या पडटले. Ultimately, railway work nobody can stop, but some of our people are still agitating. I don't know. Central projects are such, they have to be launched. That's why it is called a center. That's why it's called the central government, which is the pivot of our country. What the center wants should always happen, and center always thinks well, because democratic process allows different people to be at the helm of affairs. It's not a permanent thing. It's not the old Raja system or Rani system. So people should understand. लोका प्रॉब्लेम आशिल्ले, बाबदाजी जावन दी, हांव आसून दी, आमी लोका प्रॉब्लेम सॉल्व केला. तेच भाशेन हेरूय कडेन प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जाता बाय डिस्कशन. वचून बंद केले, एजिटेशन केले, कोणाक काय पावना. अल्टिमेटली वन हॅज टू रियलायज. याद करा कोंकण रेल्वे कितले ऑब्जेक्शन आशिल्ले, लास्टार रेल्वे येयली. आता प्रवास कोण करता, हेच लोक करता जे अपोज करताले ते व्हडल्या प्रमाणात करता. सो यू शुड नॉट ऑब्जेक्ट पर्टिक्युलरली एनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट project. We should all support it.